नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। एंट्री फीचे कपुसावान फाटले 3 दीस भाजी आणि नुस्त्याचे पुरवणेचेर परिणाम, मार्केटांनी शॉर्टेज, प्रेस वाडोवन फळभाज्यावाल्यांची जोड, सरकार मात म्हणटा बंदाचो परिणाम ना। गोरवांचे मांसाचो प्रश्न तात्पुरतो सुटलो, भायल्यान मांस हाडपाक सुरू, गोंया भायर गोरवां घेवन थंयच मारपाक सुरवात, बंदी काडपाची याचिका 12 जून मेरेन आयकूंक हायकोर्टाचो न्हयकार। मोपा नाकाच दाबोळे विमानतळूच दवरचो, गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीचे जाहीर सभेन थाराव, सरकार फटयता म्हूण आरोप, मडगांवा लोहिया मैदानावेले सभेक शेकड्यांनी लोक, मंत्री आवेर्तान अलिनानूय लायली हजेरी। मराठी अकादमीचे कर्मचाऱ्यांक 5 महिने जाले पगार ना, कर्मचारी खुर्च्यो तापोवन वतात घरा, चौकशी समितीचो अध्यक्ष विष्णू वाघ म्हणटा सरकारान अकादमी घेवची ताब्यात। आणि शिरगावची लयराईची जात्रा सुरू, 5 दीस उत्सव, बिरेस्तारा फातोडेर होमखंड, शेजारच्या राज्यातल्यान लोकांची गर्दी, पळयात शिरगावचे लयराईची धोणाची जात्रा। खबरो विस्तारान। एंट्री फीचे कोफुसावाक लागून फाटले 3 दीस भाजी आणि नुस्तें भायल्यान येवपाची उणें जाल्ल्यान राज्यान भाजी आणि नुस्त्याक उजो पेटला। भाजी आणि नुस्तें हाडपी गोंयच्या गाडयांक आडोवन फातरावपाच्यो घडणुको शिमे भायर घडल्यात। मार्केटान भाजयेचो प्रेस 50 ते 100% वाडला। मालाची शॉर्टेज जाल्ल्यान फळ भाजीवाले सध्या जोडून काडटात। सरकार मात म्हणटा बंदाचो गोंयचेर व्हडलोसो परिणाम ना। 17 तारखेर मुख्यमंत्री आणि ट्रान्सपोर्टरांचे बसकेन कितें ते थारतले। एंट्री फीचे प्रकरण भायल्या ट्रान्सपोर्टरांनी बरेच लावन धरला। भायल्यान भाजयो आनी नुस्त्यांच्यो गाडयो येवपाच्यो कमी जाल्ल्यान बाजाराचेर ताचो खरोच कितलो परिणाम जाला हाचो अदमास घेवपाक प्रुडंट कांय बाजारकारांचे कडेन उलयले। पळयात बाजारांतले आनी हॉर्टिकल्चराचे केंद्राचेर भाजयांच्या प्रेसांचो फरक। कांदो हॉर्टिकल्चराच्या गाड्याचेर 15 रुपया किलो, बाजारांनी 20 रुपया, बटाट 19 रुपया किलो जाल्यार बाजारांनी 24 रुपया, टोमाट 19 रुपया किलो जाल्यार बाजारांनी 28 रुपया, ओली कोथमीर हॉर्टिकल्चराचेर 20 रुपया चुडी, बाजारांनी 40 रुपया, गाजर 33 रुपया किलो जाल्यार बाजारांनी 60 रुपया किलो, हरवी मिरसांग हॉर्टिकल्चराचेर 41 रुपया किलो जाल्यार बाजारांनी 60 रुपया किलो, भेंडे हॉर्टिकल्चराचेर 30 रुपया किलो जाल्यार बाजारांनी 60 रुपया किलो, वालपापडी 55 जाल्यार बाजारांनी 120 रुपया, वांयगी 28 जाल्यार बाजारांनी 40 रुपया किलो, कांद्याची पात 15 रुपया जाल्यार बाजारांनी 25 रुपया। आनी हेर कितल्योश्योच भाजयो पळयल्यार भाजयांचे दर 50 ते 100% वाडल्यात। ना आज आमकां भाजी रेग्युलर येयल्ली हा, एवरीडे येता तशीच आयज भाजी येयल्या आनी सप्लाय सारकी आहा, आमकां प्रॉब्लम काय ना। रेट नॉर्मल हा, रेट एज पर युजल जसो आसता तसोच हा, रेट काय वाडूंक ना आमकां, रेट तशेंच हा। आनी फाल्यां सुद्दां भाजी येतली हा, आमकां काय प्रॉब्लम काय ना स्ट्रायकाचो बी। हां रेट सगळे म्हारग आसा। कोथमीर 20 रुपया विकताले, आज कोथमीर 40-50 रुपया आसा आनी कांद्याची चुडी 5 रुपया विकता, 10 रुपया 20 रुपया म्हणटा। बेळगांव मातशें कमी आहा। ते रिस्क घेवपाक सोदिना, गाडीवाले म्हणटा कितें आमची गाडयो पडटा म्हणून आमी बरी ना गाडी, सो बिकॉज ऑफ दॅट सप्लाय तेंच्यान काय 2 दीस जाले सारके नील आसा सप्लाय। पणजे आनी मडगांव नुस्त्यांच्या बाजारांत फकत 3 ते 4 ट्रक नुस्तें पावले। हाका लागून नुस्त्यांचे दर ल्हव वाडपाक लागल्यात। कितलेशेच नुस्तेकार आनी लोकांक नुस्त्यांक उजो पेटिल्ल्यान हात हालयत परत येवचे पडले। लोक नुस्त्या म्हणत घरा गेलो थोडो बेकार बाजारात बसून कितें करूंक काय म्हणून। 3 आनी 5 नकेत्री हॉटेलांक भाजयो पुरवपी होलसेलरांक ह्या भाजयेच्या उणावाचो मोठो फटको बसला। कांय होलसेलर सांगतात ते प्रमाण तांकां दिसपट्टो 12 ते 15 हजार रुपयांचो फटको बसता। मात ह्या सगळ्या बोवाळांत किरकोळ भाजयो विकपी बाजारकार भरपूर जोडून काडटात। आता 17 तारखेर मुख्यमंत्री आणि ट्रान्सपोर्टरांच्या बसकेन कितें थारता ताचेर सगळ्यांची नजर आसा। व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे वांगडा खबरांकार महेश घाडी, प्रुडंटा खातीर।
गोरवांच्या मांसाचो प्रश्न तात्पुरतो सुटला. मारपाक गोरवां मेळना जाल्ल्यान निमणे मीट कॉम्प्लेक्सान भायल्यान मांस हाडपाक सुरवात केली. 2 ट्रक गोंयांत पावले. गोंया भायर गोरवां विकती घेवन थंयच मारून मांस हाडपाक ट्रेडरांनी सुरवात केल्या. गोंयांत मांसाक मारपाची गोरवां नात. भायली गोरवां हाडपाक बंदी. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे फुडें कशें तें मात अजून थारना. कोर्टान बंदी काडची म्हूण ट्रेडर्स हायकोर्टान गेले, मात कोर्टान 12 जून मेरेन कितेंच आयकून घेवंक स्पश्ट न्हयकार दिलो. ट्रेडर्सांनी बुधवारा हायकोर्टांत फेरविचार याचिका घाली. गोंयांत मांसाक मारपाची गोरवां नात, भायली हाडपाक मेळनात. गोरवांची कत्तल करपाक दिवची म्हूण ट्रेडर्सांनी हायकोर्टा कडेन मागलें. पूण कोर्टान 12 जुना मेरेन कितेंच आयकून घेवंक वा बंदी आदेशांत अंतरीम सवलत दिवंक स्पश्ट न्हयकार दिलो. फाटलो म्हयनोभर जालो गोंयांत गोरवांचे कायदेशीर मांस मेळनाशिल्ल्यान ब्लॅक मार्केटांत बिफाक उजो पेटिल्लो. गोंयांत मांसाक मारपाची गोरवां ना, भायल्यान गोरवां हाडपाक हायकोर्टान बंदी घाल्या. गोवा मीट कॉम्प्लेक्साचे फुडें कशें तें मात आजून थारना. सध्या तात्पुरतो उपाय म्हूण कॉम्प्लेक्सान शेजारचे राज्यांतल्यान मांस हाडपाक सुरवात केल्या. मीट कॉम्प्लेक्साचो प्रस्न सुटमेरेन गरज पडटा तशें दिसपट्टे मांस हाडत रावतले. पूण भायल्यान हाडिल्लें मांस तितलें बरें ना अशें ट्रेडर्स म्हणटात. ते बरें इतलें हे कंडिशन ना, ते सगळें हे जाला गरमीन पिड्यार, फ्रेश ना. आमचे एकूच येयला, ते एक पाडो मारलेलो. आयचे म्हणजे काबार जाले. आतां फाल्यांचे पळया, फाल्यां मारून दिवचे ना म्हणटा ते. ताका लागून आमकां हांगा गोंयांत फॅसिलिटी दिवपाक. इतले मजगतीं फोंड्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्सा कुशीक फोंड्या पुलिसांक गोरवांची हाडां आनी सांगाडे मेळ्ळे. कॉम्प्लेक्सा लागसार बेकायदेशीरपणान गोरवांची कत्तल जाता अशी कागाळ गोवंश रक्षा समितीचो हनुमंत परबान केल्ली. पुलिसांनी ह्या सुवातीची पळोवणी केली, मात कत्तलीचे कसलेच सामान तांकां थंय मेळ्ळें ना. कॉम्प्लेक्सा लागसार झोपडपट्टींतले 4 जाणांक पुलिसांनी दुबावीत म्हणून धरून हाडले आनी चवकशी करून तांकां सोडले. गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत गोरवां मारपाक दिवची म्हूण आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड हायकोर्टांत फेरविचार याचिका घालपाचो आसा. I am planning to file a review petition. Again, another review petition. It's already been. We are already working the. I am trying to take the meat association in confidence, and we are planning to file another. Already the work is going on of the petition. मांस आयात केल्ल्यान बिफाचो प्रस्न तात्पुरतो सुटला. बुधवारा बीफ 180 रुपया किलोंचेर पावले. मात ताका गोंयच्या मांसा भशेन खप आसा काय कितें हे ट्रेडर्स आनी गिरायकच थारायतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मोपा नाकाच, दाबोळेचोच विमानतळ दवरचो असो थाराव गोवन्स फॉर दाबोळे ओन्लीचे जाहीर सभेन पास जालो. बुधवारा सांजे मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर ही सभा जाली. सभेक मंत्री आवेर्तान फुर्तात, अलिना साल्डाना, आमदार विजय सरदेसाय, आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आशिल्ले. शेकड्यांनी लोक सभेन वांटेकार जाले. दाबोळेची जमीन नौदळाची न्ही, सरकारान ती परत घेवची अशी मागणी उलोवप्यांनी केली. सरकार लोकांक फटयता आनी दिशाभूल करता अशी टिकाय फुडाऱ्यांनी केली. आमचो सरकार फटीकपणा उलयता की मोपाचो एअरपोर्ट येयलो उपरांत दाबोलीचो उरतलो ही निमेर फोट. Decree states that the airport was for civilian purpose. आणि फकत दाबोली गोंयचे एकूच विमानतळ म्हूण मान्य करचें. मोपा विमानतळा खातीर जमीन घेवपाचें आनी हेर दुसऱ्यो कारवायो ताबडतोब बंद करच्यो. जे मोपाचे चल्ला कितें पळय, ते मोपा जमीन विकत घेतले एकट्यान, जमनी आसा दुसऱ्या लोकांच्यो आनी तेजे पयशे दिता दुसऱ्यांकूच. आनी तेतून मोठी व्हडली गोश्ट म्हटल्यार सगळ्यांचे चेक जितले काडल्या पळय ते सगळे लोक 14-15 वर्सां पयलीं मेल्यात आनी मेल्ल्या लोकांक चेक काडल्यात तेंच्यांनी. तेजे उदक करून ते जमनी राखून दवरल्यात आनी तेच भशेन आमकां शिकवण दिल्यात की ते जमनी जर दवरले जाल्यार आमची भुरगीं खातली आनी आमच्या भुरग्यांची भुरगीं खातली. आता 2014 वर्साक लोकसभेची इलेक्शन येतली आनी आमी सगळो लोक एकठांय रावन तुमकां त्या टायमार आमी दाखयतले. आनी हांव सांगूंक सोदता ते भाशेन मातांनी त्या पावलांनी चलचे आनी गोंयच्या सरकाराक दाखोवचे आमी गोंयच्या सगळो एकठांय जावन आसा म्हूण गोंयचो पूत गोंयचे राखणदार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.